एक सांगपाक खूब आनंद जाता की जो नॅशनल हायवे आसा की तो उस्किनी बांद टू काणकोण मनोहर पर्रीकर बायपास हांगा पर्यंत जो आसा न्ही की फाटल्या म्हाका दिसता 3-4 वर्सां ज्या तरेन एक्सिडेंट जाले, ज्या तरेन त्या रस्त्याची वताहत जाली ही आमी सबंद गोंयकार पळयता आनी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंट हाजे पर्यंत जाल्ले आसा. हाचेर तोडगो काडपाक जाय हें सबंद काणकोणकारांक दिसतालें, सबंद गोंयचे लोक दिसताले आनी एज ए आमदार म्हाकाय दिसतालें. हांवें म्हाका दिसता की ह्या टर्माक आमदार जातकच सगळ्यांत पयलीं टॉप प्रायोरिटीन जो लोकां विशय हांवें दिल्ली पर्यंत नितीन गडकरीजीक वचून हांवें स्वताक वचून रिक्वेस्ट केला आनी ज्यो काय प्रोसेस आसा न्ही त्यो म्हज्या ऑफिसाचे थ्रू, तांच्या ऑफिसाचे थ्रू, ताजे ओएसडी अमोल हांगा येवन गेले आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हें काम फुडें गेलें आनी तें काम फुडें करता आसतना म्हाका दिसता की ताजे 2-3 गजाली आमकां लक्षांत घेवपाक जाय. एक गजाल म्हणटा ती जी फॉरेस्टाची लँड डायवर्शन हो एक विशय आशिल्लो. दुसरो विशय म्हणटा तो लँड एक्विजिशनाचो विशय आनी त्या नंतर बाकीचे एस्टिमेटेशन करून बाकीचे प्रोजेक्ट सुरू जाता आनी हो 3 फेजीन आसा. एक उस्किनी बांद टू बेनोडे टू मनोहर पर्रीकर बायपास आणि दापट टू पोळ्या पर्यंत असो 3 फेजींनी हे 3 स्क्रॅच जे आसा ते डेव्हलप करपाक जाय. हो विशय आमी फाटल्या 2 वर्सां पूर्णपणे लावून धरून की आयची जी स्थिती आसा की उस्किनी बांद टू हांगा पर्यंत आसा न्ही की बेनोडे पर्यंत आसा न्ही लँड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट जाल्ली आसा आनी बेनोडे टू 4 रस्ता पर्यंत आसा न्ही ती लँड एक्विजिशन प्रोसेस पूर्ण जाल्ली आसा. लँड डायवर्शनचो विशय जो फॉरेस्टाची लँड आसा तोय विशय सोंपलो आसा आनी म्हाका दिसता हो सबंद प्रोजेक्ट जर पळयलो जाय सादारणचो की 700 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा आनी हो आमची अपेक्षा आसा की फुडल्या येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर आसा आनी प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें आनी लोक वाट पळयतले आनी लोकांक वेगवेगळ्या फेजींतल्यान आमी जें काम चल्लां